कोलवार बंदखणींतल्या रशियन कैद्या खातीर मोबायल फोन घेवन वचपी एके बायलेक IRB पंगडान धरली। आश्चर्यचकित गजाल म्हळ्यार ही बायल बंदखण मंत्रालय सेवेकडेन संबंधित आशिल्ली। एक मोबायल फोन आनी 4 सिम कार्डा कपड्यांनी लिपोवन ती एका रशियन कैद्याक दिवपाक वताली तेन्नाच तिका IRB पुलिशेन धरिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। मजगतीं मोबायल फोन बंदखणींत आशिल्ल्या रशियन कैद्याक दिवपाक गेल्ल्याची तिणें कबुली दिल्या। कोलवार जेलीन मोबायल फोन आणि सिम कार्डाची चोरी करतना एका बंदखण मंत्रालयाच्या सेवकाक अटक केल्ली आसा। बंदखण मंत्रालय सेवेचे वांगडी कोलवार हांगच्या कैदी बंदखणींत भेट दिताले तेन्ना ही घडणूक घडली। तशेंच ही बायल बंदखण मंत्रालय सेवेंतल्या वांगड्यांतली एक। IRBच्या बायल कर्मचाऱ्यांनी तिच्या कपड्यांत लिपयल्ल्यो मोबायल फोन आणि सिम कार्ड चोरी करतना तिका धरले। अशें कळटा की कोलवार जेलीन अंडर ट्रायल आशिल्लो एक रशियन कैदी हाच्या संदर्भात तिचो कितें तरी कनेक्शन आसा अशें सुत्रांनी उक्तायलां। ह्या बेकायदेशीर कार्यावळींत फाटल्यान कितें हेतू आसा हाची चवकशी अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्ल्या। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।